गोयचे 108 21 गांव इको सेन्सिटिव्ह एरियांतल्यान भायर काडपाक सरकाराचे यत्न. केंद्राची एक्सपर्ट टीम गोंयांत येवन करतली स्टडी. नोव्हेंबरात येवपाची शक्यताय. गोयच्या दर्यांत नुस्तेमारी करपाक आयिल्ल्यो मालपे कर्नाटकाच्यो 2 बोटी धरल्यो. कोस्टल पुलिसांची कारवाय. फक्त फायन नाका, बोटी सीज करात, रापणकारांची मागणी. सेंट फ्रान्सिस झेवियराच्या एक्सपोजिशनाचे 90% काम पुराय. मुख्यमंत्र्यांनी घेतली रिव्ह्यू बसका. 15 तारीख डेडलाईन. आलेश म्हणटा कामा वेळा भितर जातली. एनजीटीच्या आदेशा उपरांत एअर क्वॉलिटी आणि नॉयज पोल्युशनाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर 3 समित्यांची नेमणूक. एमिशन रिडक्शन टार्गेटा खातीरूय समित्यांचेर जापसालदारकी. आदलो क्रिकेटर आशिष नेहराच्या बेकायदेशीर बांदकामा वयल्यान केळशी ग्रामसभा तापली. सरपंच म्हणटा प्रकरण GCZMA कडेन 25,000 मेरेनूच फायन मारूंक पंचायतीक अधिकार. सोडण जुंव्यार येवपी मेगा प्रोजेक्टाक थळाव्यांचो विरोध. पंचायत दाखयली पे करता लोकांचो आरोप. प्रकल्पाक विरोध करपाक 1,500 मायज लोकांनी मारल्यो सायनी. सॅनिटेशन नितळ पिवपाचें उदक वेवस्था ह्या मुळाव्या साधन सुविधांसयत सुदारीत कुडबोणा जेटीचें मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी उक्तावण. कॉलेरा दुयेंस पातळ्या उपरांत सरकाराचें नितळसाणी वटेन पावल. जीप ऑपरेटरांच्यो मागण्यो पुराय जाल्ल्यान दूधसागर निमणो पर्यटकांक खातीर उक्तो. आयतारा घसघसो पळोवंक पर्यटकांची गर्दी. अनमोड घाटात 3 गाडयांचो ॲक्सिडंट. टेम्पो, बस आणि एके कारीचो अपघात. ॲक्सिडंटात एकलो सोंपलो म्हूण माहिती. दिवार फेरी पॉइंटार कारीचो सेल्फ ॲक्सिडंट. गाडी पावली रॅम्पाच्या भायर. गाडयेंतले बऱ्यान साल्वार. जम्मू काश्मीराच्या संडे मार्केटात ग्रेनेडान आतंकवाद्यांनी केलो हल्लो. 6 लोक जखमी. केरळात एक्सप्रेसाचो धपको बशिल्ल्यान 4 सफाई कर्मचाऱ्यांक मरण. पलक्कडातली घडणूक. दिल्लीत एअर क्वॉलिटी इंडेक्स 500 पार. WHOच्या एक्सेप्टेबल लिमिटा परस 65 पट चढ. एअर पोल्युशनाची पातळी धोकादायक म्हूण जाहीर. शंभर दिसां भितर मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दी, ना जाल्यार बाबा सिद्दीकी सारको मारून उडयतले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथाक धमकी. मुंबय पुलिशेक आयलो मेसेज धाडपी बायलेक अटक. सनातन धर्माची राखण करपा खातीर नरसिंह वराही ब्रिगेड. आंध्र प्रदेशाचो उपमुख्यमंत्री आणि जनसेना पार्टीचो मुखेली पवन कल्याणान पक्षा भितर केली ब्रिगेडीची घोषणा. झारखंडाक चालीक लायतले समान नागरी कायदो. आदिवासी समाज प्रस्तावित कायद्या भायर. होम मिनिस्टर अमित शहाची झारखंडात वेंचणूक जाहीरनामा वेळार घोषणा. उत्तर प्रदेश कमलपुरात वंदे भारत ट्रेन फातरायली. जनेला फोडली. भीम आर्मीचो मुखेली चंद्रशेखर आझाद आशिल्लो कोचांत. तामीळ एक्टर विजयाच्या पक्षान वन नेशन वन पोलाक केलो विरोध. तमिलागा वेत्री कझागम पक्षाच्या बसकेक पास केलो थाराव. कॅनडाचो 2025-26 वर्साचो नॅशनल सायबर थ्रेट असेसमेंट अहवाल. सायबर थ्रेटांत भारताचें नांव. शेअर मार्केट ट्रेडान उक्ते. निफ्टी 24,100. सेन्सेक्स 79,080.